वास्को मुस्लिम सोशल ट्रस्ट आनी जिंदगी गोवा NGO हांचे जोड पालवान उम्मीद बॅनरा खाला एका दिसाचे भलायकी शिबीर घडोवन हाडिल्ले। गरजूवंत जाणटे मनशांक एके तरेची मदत करपाच्या हेतान हो कॅम्प घडोवन हाडिल्लो म्हण आयोजक सांगतात। RDX खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। आज वास्को मुस्लिम सोशल ट्रस्ट आणि जिंदगी गोवा या दोन संस्थांनी मिळून आज म्युनिसिपालिटी कडेन कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा। ह्या कार्यक्रमाचो आमचो मेन उद्देश हो आसा की आमी पळयता आज कितलीशीं जाणटेली आसात ज्यांचे भुरगीं तांकां स्वताक पळयनात, पूण ही जाणटेली आमचे कडेन रजिस्टर जाल्ली आसा। आज जवळ जवळ 100 ते 150 लोकांक आमी इन्विटेशन दिल्लें आसा की हांगा येयात आनी तुमचो चॅकअप करात। आनी तेंचे खातीर आमी फ्री नी कॅप जावं कमरेचो बेल्ट, तेंच्या नॅक जावं जे तांकां सपोर्टर कितें जाय हे आमी तांकां प्रोवायड करपाचो तांकां आमी प्रॉमीस केल्लो आसा। आनी हो आमच्या NGO कडेन इतलो ताकद ना की आमी सगळें दिवंक शकता, पूण आमी प्रॉमीस केला तो म्हणल्यार आयज जे आमचे लोकल लिडर्स जे हांगासरले आसात, जे लोकल डोनर्स आसात, हांकां आमी रिक्वेस्ट केला, खास करून आमी जे संजय सातार्डेकर बाब आसात हेंचे कडेन मागलें आसा की तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी तेणें आमकां उतर दिला की हय हांव तुमकां सपोर्ट करता ह्या बाबतींत। तर अशे तरेचे आमी जायते लोकांक आमी चिंतला की सपोर्ट करचो, कित्याक आमी पळयतात आयज ते गोवा मेडिकल कॉलेजींत वतात जावं ते चिकालीम कॉलेज हॉस्पिटलांत वतात आनी थंय तांकां ही सगळ्यो सुविधा उपलब्ध जावन पावना। डॉक्टर्स इतली रश आसता थंय ते बाबडे उबे रावंक शकना। तर आमी चिंतले की असो एक कॅम्प घडोवन हाडचो आनी ज्या लोकांक खरीच हे सगळे जी गरज आसा आनी जेंची आमदनी कमी आसा अशा लोकांक आमी चूज केल्या। अशेंच न्ही की बेश्टे कोणाकूय हाडून सगळ्यांक दिवचे। तर हांव सरकारा कडेन बीन एक अपील करूंक सोदतां की हो आमी जे आयज कार्यक्रम घडोवन हाडटा अशे कार्यक्रम घडोवन हाडपा खातीर आमकां तेंच्यांनी सपोर्ट दिवचो, बॅक सपोर्ट दिवचो, जेणे करून चडांत चड लोकांक आमी गोंयभर मदत करूंक शकतले। Examining all senior citizen patients, we are examining them. So if patients require wheelchairs or walking sticks, we provide them. Most patients here are having back pain, so we are providing with them lower LS corset belts. We are providing knee pain patients. We are providing with knee caps. Those who are having severe difficulty in walking, we are providing them with wheelchairs, walking sticks. So till now, whatever patients we have seen, most of them are having back pain, knee pain. Okay. Some of our previous JMC patients are also there seeing. जो हमारी वास्को मुस्लिम सोशल ट्रस्ट है वो 8 साल से रजिस्टर्ड है और 8 साल से हम लोग अच्छे कैंप्स सीनियर सिटीज़न के लिए, वुमेंस डे, चिल्ड्रंस डे, बच्चों लोग के पढ़ने के लिए हम लोग किताबें, बुक्स, नोटबुक्स ऐसे हम लोग देते हैं। सो हर तरह के हम लोग कैंप्स अलग अलग महीने में एक कैंप रखते हैं। आज हम लोग ने एक कैंप रखा है सीनियर सिटीज़न के लिए हड्डियों का, जो स्पेशल GMC से डॉक्टर से बुलाए ले हैं हम लोग। और इस कैंप में यही फ़ायदा उठाना चाहिए सीनियर सिटीज़न, हम लोग उनको फ्री वॉकिंग स्टिक, व्हीलचेयर, नी कैप, नी बेल्ट, कंबर का बेल्ट, ये हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज डॉक्टर प्रिसाइड करेंगे उनको। तो मैं बहुत खुश हूँ आज कि ऐसा हम लोग ने कैंप किया और मैं सब लोगों को यही दुआ करता हूँ कि आप भी लोगों आगे बढ़ो और हम जैसे NGOs को हेल्प करो कि ये सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करने के लिए।